रावो आईल्या मोगाळ जेस मोच्या तुका वंदिता तुझी स्तुती गायता काळसा रावो आईल्या मोगाळ जेसू मोच्या तुका वंदिता तुझी स्तुती गाता मुसो मोकेलो या संसारा आयलो मुझे खातीर बली सालो रगत वारयले मुजी पाकांदुली नव्या जीवन म्हाका भरलो काळसा रावो आईल्या मोगाळ जेसू मोच्या तुका वंदिता तुझी स्तुती गायता काळसा रावो आईल्या मोगाळ जेसू मोच्या तुका वंदिता तुझी स्तुती गायता तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सवे मेटा काढता तुझी उतरां पाळता तुझे थंय जियेता जेजू तुजो हांव मोग करता तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सवे मेटा काढता तुझी उतरां पाळता तुझे थंय जियेता जेजू तुजो हांव मोग करता काळसा रावो आईल्या मोगाळ जेसू मोच्या तुका वंदिता तुझी स्तुती गायता तुझी स्तुती गायता तुझी स्तुती गायता हालेलुया 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 आराधना सम्या स्तुति सम्या नमस्कार सम्या विभव सम्या हालेलुया 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 थैंक यू जीसस ईश्वी आराधनी आराधनी स्तुति स्तुति महिमा हालेलुया 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 सौम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरया कीर्तन 23 सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना 5व्या सरोवाच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता कळक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात
म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजें माथें तेलान मागताय, म्हजें पात्र भरून वमतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितेली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांच काळ रावतलो. युकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमची दीस आमी दवरना आसा. जेजू बऱ्या गवळ्याचें प्रतिरूप आमच्या दोळ्या मुखार हाडचें आनी तेंच प्रतिफलन ह्या युकरिस्तांतल्या सोमयातय आमी पळोवचें प्रयत्न आमी करया. पवित्र सभा आज बऱ्या गवळ्याक मान करता. ताची चिंतना, ताची साल, ताची कृत्यां नियाळ करूंक आनी हाचे मरिफात आमच्या जिवितांत एक बऱ्या गवळ्याचे ती लक्षणां रुता करूंक आयची वासपां दिवस्तुती आमकां आपोण दिता. ह्या घडये सोमया मुखार आसची आमी ताचेर आमची दीस आमी दवरया आनी ह्या पवित्र वेळार त्याच पवित्रपणाच्या त्या अनभोगांत म्हणले बरी त्याच आमच्या बऱ्या गवळ्याचे चिंताप आमच्या मतीन दवर ताका भजन गावंक, ताका आराधन करूंक मुखार सरया. समेस्त आमी बसया. कोंकणी भक्ती गितां पाण संको 366 ಮುನ್ನೂರ 66. सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिष्टास निरंतरी. सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतास निरंतरी. सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिष्टास निरंतरी. सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतास निरंतरी. तणे तणासल्या सख्यारी सोम्या तू म्हाका करून पावय. तणे तणासल्या साग्यारी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बोगलेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बोगलेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय. सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतास निरंतरी. सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतास निरंतरी. बेनासलेल्या ते वाटेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय. बेनासलेल्या ते वाटेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय. सताणी तिचे सावळेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय. सताणी तिचे सावळेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय. सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतास निरंतरी. सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतास निरंतरी.
निरंतरी सोम्या मोसो गोळी तुझी दया विश्वास निरंतरी. येवकरिस्तांतल्या सोम्याचे हसरपण आमचे मध्ये आम्ही बघया. आमच्या हरी एकल्याचेर तो दीस लावन आसा ह्या घडये. आमच्या काळजा मनांतली हरी एक चिंतना, हरी एक बेजारायेची बगणा, हरी एक आकांताची बगणा ताच्या पांयां तळी दवरया. देवाचे उतर सुवं सुवांचे लाद्य येता. वळ 7 आनी मुखार देवाचे उतर आमकां सांगता, जेजू परत्यान म्हणालो, सत सांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबिताय नासतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरो बी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतोच्या मापांत ते मेळो म्हणून. पवित्र पुस्तक 4 वांचेल आमी उक्ते करता आसतना जेजू बऱ्या गवळ्याचे प्रतिफलन आमकां विविध हंतांनी जेजून ताच्या परगट मिसावांत लोकां मुखार उक्त्यान दाखयल्लीं गणितां आमी पळयता. बऱ्या गवळ्याची लक्षणां थंय आमी पळोवंक शकता. एक गवळी आपल्या शेळयांक वळखता म्हणटा. एक गवळी आपल्या शेळयांक वळखता. जेजूच्या परगट मिसावांत ताच्या शेळयांक तो नांवान वळखलो. तिबेरियस सरोवराच्या तडीर पेद्रूक तो वळखलो. रुमडीच्या रुखार लिपोन आसलेल्या जाग्येवाक तो वळखलो. बांयच्या कांठार सामारिया स्त्रियेक तो वळखलो. मोगाचे इश्टानो, विविध हंतांनी जेजून एक गवळी जावन आपल्या शेळयांक नांवान वळखल्लीं गणितां पवित्र पुस्तक आमकां समजयता, दाखयता. एक बरो गवळी आपल्या शेळयांची जतन घेता. जेजून ताच्या परगट मिसावान 5,000-4,000 लोकांक उड्या मसलेचे जेवण वाडलें. ताच्या किसडीत रितीन देवाच्या उतराक ताण येवन आसलेल्या लोकांक देवाच्या उतराची शिकवण ताणें दिली. आनी प्रत्येक करून तांकां गरज आसा तें आध्यात्मीक बरेंपण तांचे थंय ताणें दाखयलें. तांच्या दुखांक पुसच्या मुखांतर, तांच्या गरजांक पावच्या मुखांतर एक बरो गवळी आपल्या शेळयांची जतन करता म्हूण ताणें दाखयलें. निमाण्या जेवणार उंडो मोड येवकरिस्त आपल्या आपोस्तलांक आनी ताका सतमानतल्या हर एकल्याक दिवच्या मुखांतर, आत्मीक खाण जावन आमच्या काळजांत येवच्या मुखांतर तो आमची जतन घेता म्हणलें सत ताणें दाखयलें. एक बरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर जीव दिता. खुरीस पळयतना आमकां हें सत उक्त्यान समजता. एक शेळी ताच्या बाचावे खातीर आपल्या गवळ्या सरशी धांवता आनी तो गवळी आपणाचो जीव वाटोवन सयत त्या शेळयेक तो राखून व्हरता. मोगाचे इश्टानो, आपणाच्याच बलिदाना मुखांतर आमची सोडवण केलेलो जावन आसा आमचो जेजू, आमचो गवळी. आज आमी जेजू बऱ्या गवळ्याचें प्रतिरूप आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आसतना ही सतां पवित्र पुस्तकां मरिफात समजोवचे प्रयत्न आमी करया. बरो गवळी आपल्या शेळयांक वळखता. बरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर जीव दिता. बरो गवळी आपल्या शेळयांचे पोषण करता. तांकां तो सगळ्या रितीन बरोवन वमतोच्या मापांत तें जिवीत तो फावो करता. ह्या घडये एक घडीभर आमच्याच जिवितान जेजून एक बरो गवळी जावन दाखयलेली ती सन्निवेशां, ती गणितां एक घडीभर आमच्या मतीच्या पड्ड्यार हाडटा आसतना आमी मुखलें गीत आमी गायता आसतना हे दिशेन आमचो वैयक्तीक नियाळ मुखार सुनवरया. एक बरो गवळी आपल्या शेळयांक वळखता, शेळयांचो पोस करता, 5वो सोरो दिता, जिवीत फावो करता आनी आपणाचेंच
जिवीत तांच्या खातीर तो दिता. आमच्या जिवितांत बऱ्या गवळ्यान दाखयलेलो मोग आनी विश्वासीपण एक घडीभर उगडा साकाड त्याच जेजूक स्तुती करचें, आराधन करचें प्रयत्न करूंक मुखार सरया. तुमच्या बुकान पान संको 22:22. Muso astro, tumu sorakonna, tumu somogar ist, tumu sode, tumu so astro. तुमो सोराकुंडा तुमो सोमोबाळीस तुमो सोदे सगळ्या काळसंता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळीक सोदता सगळे सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा आसा सगळ्या काळजाता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळूंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा सोगोळी तुमो सोगुसोंडा तुमोची गुपीत सुवा तुमो सोधे तुमो सोगोळी तुमो सोगुसोंडा तुमोची गुपीत सुवा तुमो सोदे तुमो सोडबोंडा तुमो शिकोंडा तुमोची कोटा तुमो सोदे तुमो सोडबोंडा तुमो शिकोंडा तुमोची गटा तुमो सोदे सगळ्या काळजाता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळ्यूंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता
हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा Alleluia जेजू Alleluia जेजू Alleluia जेजू Alleluia 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 Hallelujah 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 Dan Somya Stuti Somya Vakati Somya Vakati Somya Hallelujah Thank you Jesus Yesu 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 Aradhana 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 Vandana Yesu Yesu Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you Sophia 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 Mahima Sophia Hallelujah 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 सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरया ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरत आसतना ताचो गवळ्याचो अनुभव आमी जोडलेली सन्निवेश ह्या घडया ह्या गायना वेळार आमी नियाळ करूनच आसा आनी ह्या घडी देवाच्या उतरांतय आमची दिश्ट आमी लायत आसतना मात लुकाचो एवांजेल अध्याय 15 आमकां वाचूंक मेळटा तें घडीत वळ 3 आनी मुखार तुमचे मदें कोण तोपनाका आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोन वचत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सण सुकोन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचासो ना तो मेळटा संतोशान ताका आपल्या कांदार घालून तो घरा हाडटा इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोश बावा कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो लुकाचो एवांजेल अध्याय 15 आमकां देवाच्या काकुळतीचे मुखामळ वा तो काकुळतीवंत मोग कितें म्हणलें समजोवच्याक 3 गडीत आमच्या मुखार दवरता आनी ताचे पैकी पयलें गडीत जावन आसा सुकोन गेल्ल्या शेळयेची वपार आनी आमी पळयता त्या घडितांत ती शेळी गवळ्यातावन पयस गेली ती शेळी गवळ्यातावन पयस गेली हे सन्निवेश आमच्या जिविताक लक्ती करता आसतना म्हाका दिसतानो आमी त्या शेळये परी ह्या संवसारांत आमी त्या शेळयेक एका रितीन प्रतिफलान करता वी रिसेंबल दॅट लॉस्ट शीप आमच्या जिवितांत विविध सन्निवेशाक लागून विविध कारणांक लागून विविध रितीच्या आमच्या सवयांक लागून आमच्या वडण्यांक लागून आमी त्या शेळये परी पयस केल्ली सन्निवेशां जायतीं आसात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसात एका कुशीन ती पयस गेल्ली शेळी आसा आनी एका कुशीन आमी पळोवंक गेले जाल्यार तो बरो गवळी आसा आनी तो बरो गवळी कितें करता नोवांक तो सोडता आनी सुकोन गेल्ल्या एका शेळये फाटल्यान तो सोदून येता सोदून आयलेंच ताका तो आपल्या खांदार घालता आनी उपरांत आपल्या हिंडाक तो फाटी हाडटा तो गवळी सोदून आयिल्लो पवित्र पुस्तक आमकां सांगना की तो गवळ्यान त्या शेळयेक सवाल केलें त्या शेळयेक ताणें जोर केलें त्या शेळयेक ताणें कांय तरी बादाक केलें ना पवित्र पुस्तक आमकां खंयच्याय रितीची ही उतरां सांगना पवित्र पुस्तक आमकां इतलेंच सांगता ताका सोदून मेळ्ळेंच संतोशान तो आपल्या कांदार घालता त्या हिंडाक फाटी हाडता आनी हर एकल्यांक तो सांगता म्हजे सांगाता संतोष बाबा कित्याक पयस गेल्ली शेळी म्हाका मेळ्ळी मोगाच्या इश्टानो गवळ्याचो मोग आमकां दाखोवचें हें घडीत जावन आसा मनशा जिवितांत तो काकुळतीवंत मोग देवान दाखोवचो
त्या मोगाक संवसारी आमी चिंतपा प्रकार तो मोग खंयच्या रितीन आमी वळखत हांव कळीत ना, पूण दैवीक सक्तेन आमी पळयता जाल्यार, दैवीक स्वरुपान आमी पळयता जाल्यार तो मोग गवळ्यान दाखोवचो. आज आमी त्या शेळयेत एक दिश्ट लावया. चिंत्या आमी, हांव ती शेळी, हांव आनी तूं ती शेळी. आमी पयस गेले. हांव कोणात? हांव आमच्या गवळ्यात. हांव आमचो गवळी तो बरो गवळी, पूण ताचो मोग आमी वळखूंक ना, ताची इश्टागात आमी पळोवना, ताचे सांगात आसचें गरजेचें म्हूण आमकां भोगोवना. आनी आमकां आमचेंच जिवीत, आमचेच निर्धार, आमचो सुस्वार्थ, आमची संवय, आमची सुवडणी आमकां प्रमुख येता म्हूण बगली. आनी असो परिणाम जावन त्या वेचीक शेळये बरी हांव आनी तूं पयस गेल्या. म्हाका इश्टानो, आज बऱ्या गवळ्याचे चिंताप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना एक घडीभर आमच्या जिवितांत आमी सुकोन गेल्ल्या वेळार त्या बऱ्या गवळ्यान आमकां सोदून आयिल्लें, त्या बऱ्या गवळ्यान आमकां ताच्या कांदार घालून पाटी हाडिल्लें, आमचो मोग केल्लो, ती सन्निवेशां आमच्या चिंतपांत हाडचें, आमच्या मतींत हाडचें प्रयत्न आमी करया. आनी हें सगळें घडलेलें जावन आसा जेन्ना आमी आमचे पाताक वळखल्या वेळार, आमचे उणेपण अस्कत काय वळखल्या वेळार, एक सुटावें कुमसार जालेल्या वेळार हो मोग आमी अनुभव करूंक शकता. सोमया मुखार आसची आमी आमचे ती दिश्ट येवकारिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी दवरया. आनी ह्या घडये त्याच तो गवळ्याचो तो काकुळटीवंत मोग आमच्या मोतीक हाड, ताचे तावन तो मोग आमी अनुभव करचें, त्या मोगांत रावचे प्रयत्न करच्याक ह्या घडये मुखार सरया. पेज 23 23. जेसू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन म्हाज्या तो घेता, पातकां आमची बक्षिता. जेसू 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 जेसू. मुझे पासन मेलो तू, मुसो बरो गोळी तू, सदांच म्हाका राखताय तू, खरोच म्हजो सोमी तू. मुझे पासन मेलोय तू, मुजो बरो गोळी तू, सदांच म्हाका राखताय तू, खरोच
sumitu Jesu Jesu Jesu, Jesu Jesu, 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 Jesu Jesu, 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 Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, 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 Jesu. 진행당갈 사탄아 कति दुःखिन बुढ्ताना सौम्या कुलो मताना बाईसमा करुणेना चिन्यन कंगल साताना कति दुःखिन बुढ्ताना सौम्या उलो माताना काईसमा करुणेना Jesu Jesu Jesu, 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 Jesu. kami स्तुतिkan Mulia Hallelujah, Haleluya Hallelujah, Haleluya Hallelujah, Haleluya Hallelujah, Hallelujah, Haleluya आराधन सुमिया स्तुति सुमिया वंदनी सुमिया नमस्कार सुमिया वैभव सुमिया हालेलुया 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 हरे गा हरे गा हरे गा हरे गा वंदन तुका स्तुति तुका हालेलुया 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 समी समी दिबिगलिया मग वेळ आम्ही देवाच्या उतरातही आमचे जीवित बांधून हाडूंक देवाची कृपा मागच्याक आमी आयती करता आसतना पवित्र आत्म्याक आमचे मध्ये आमी येवकार करया तसो पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक देवाच्या उतरातही आमचे गमन व्हरच्याक ताचे तोंड प्रेरीत जावच्याक गरज आसा ते सगळे बरेंपण फावो करून दी म्हणून ह्या घडये पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या गिता रूपान आमी मागोन घेवया ಈ ಸುರಕ್ಷಕನೆಯೆಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಮಾ ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ತೊಲಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದೂಣ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದೂಣ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು
आनंद आनंद भे सा जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 10 अध्याय 9 आणि 10 वाक्य. हंस ते दार मुझे मुखांतर भितर सरता तो शबीतेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरोंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां ताका जिवीत मेळो म्हूण भरून ओम तुमच्या मापान तो मेळो म्हणून. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा समृद्धेचें जिवन. समृद्धेचें जिवन कित्याक म्हळ्यार सोमी जेजू सांगता हांव जावन आसा दार. सोमी जावन आसा दार म्हळ्यार सोमी जावन आसा जेजूचें उतार. देवाचें उतार म्हण आमी म्हणटा. देवाचें उतार जावन आसा धार आनी ताजे मुखांतर जिवीत लाभता. कितें म्हणटा तो? जेजू म्हणटा तो भायर भितर वेतलो ताका सरवी मेळटलो. आमकां हर एकल्यांक की आमकां समृद्धी जावंक आशा आसा. मनशाक कोणाक समृद्धी जावंक नाका. हर एकल्याक समृद्धी जावंची आशा आसा. आनी जेजू म्हणटा तुमकां समृद्धी इतलें दितलो की तुमकां भरपूर मापान जिवीत मेळच्या खातीर ही समृद्धी दिता म्हणून. तर कशें तो आमकां समृद्धी दिता म्हणलें एक चिंता एक नियाळ हांव तूं आज करतलो मोगाच्यान. पयल्यान पयलें देवाचें उतार जेजू मुखांतर आमकां शिकयता आमी गुमान दिवंक जाय कितें आमचे कडेन आसा म्हणून. समृद्धी जायची जाल्यार कितें म्हणून आमचे कडेन आसा जाय. पूण आमचें गुमान केदाळे आमचे कडेन तें ना म्हणल्या विशयान येता. आपूण सोबीत ना, आपूण काळो, आपूण ग्रेस्काय ना, म्हाका एज्युकेशन ना, म्हाका तें ना, हें ना, बॅक सपोर्ट ना, सबार संगती आमकां मुतीक वेतात कितें आमचे लागीं ना म्हणल्या विशयांत. पूण पवित्र पुस्तक सांगता हांवें तुवें उडास करूं जाय कितें आमी गुमान करी जाय कितें आमचे लागीं आसा म्हणून. आमी पळयलें जाल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर मोयचे कडेन तो म्हणटा कशें हांवें इस्रायल लोकांक वचून सांगचें, कशें ते पातयतले, कितें करतले. त्या सर्वेस्पर देव सांगता निर्गमन पुस्तकांत 4 अध्यायान 2 वाक्यान तो म्हणटा तुज्या हातांत. सर्वेस्परान ताका विचारलें तुज्या हातांत कितें आसा. ताणें जाप दिली एक बेतकाटी. ताणें चिंतलें जावंक पुरो एक सामान्य बेतकाटी. ताका कोणें दिली? हांव मिनेणांव. ताका कशी ताज्या हातांत ती बेतकाटी आयली हांव मिनेणांव. पूण सर्वेस्पर एक सवाल विचारता तुज्या हातान कितें आसा तें पळय. तूं कितें चिंता म्हाका उलोवंक जायना, म्हाका शब्द बांदता स्टॅमरींग म्हणटा तशें जाता. हांवें कशें वचून सांगचें कितें आपणा कडेन ना म्हणल्या विशयान तो उलोवं नासलो. सर्वेस्पर म्हणटा कितें ना म्हाका उलोवंक जायना, म्हजे कडेन तें जायना, हें जायना. नेगेटीव सांगनाका, पॉजिटीव जीन तुजे कडेन कितें आसा म्हणून. थाडो म्हणटा म्हज्या हातांत एक बेतकाटी आसा आनी हांव तूं जाणाव ती बेतकाटी ताजे आशिर्वादी जावन कितलीं बुरां ताणें अजापां केलीं. तांबडो दर्यो उतरायलो. ह्या इजिप्तकारांक तावन हातांत तावन ह्या इस्रायलकारांक भायर हाडलें. जायतीं महात्कारां केलीं त्या एका बेतकाटे वरवीं, ताजे कडेन आसलेल्या बेतकाटे वरवीं. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता आसतना लोक ताजें शिकोवन आयकोन आसलो. आनी थंयसर आसले शिश्य म्हणटात तुका बरें उलोवचें देणें जाणव तुका आसा वय, कितें पुरा घडटा तें पुरा कळटा, बरें शिकयताय वय. पूण जाणवायलें जायचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार इतलो लोक पळय भुकेवन आसा आनी कितें शिकोवन म्हणटा आसाय चिके रावोवचें बरें तांकां खंय मनी धाड म्हणटा. त्या वेळार सोमी जेजू म्हणटा
तुम्हीच ताका दिया म्हणटा. आनी वो म्हणटा सिस म्हणटात मुजे आमचे कडेन खंय तो हाडचें, आमचे कडेन तितले पयशे घेयात, कितलें खाण खंय तो हाडचें, खालें आसा आमचे कडेन कांय ना. सर्वेस्परो आमकां सांजुवांच्या 6व्या अध्यायांत 7वें ते 9वें वाक्य आमकां शिकयता. थंय म्हणटा फिलिपान जाप दिली इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले म्हळ्यार 2 देनारांचे उणें पावशनात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनेकलो सिमोन पेद्रुचो भाऊ आंद्रे तांकां सांगी लागलो, हांगा कोण एका भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मसल्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया आनी तांकां ते उंडे आनी त्यो मसल्यो हाडूंक सांगतात. मोगाचे न्हू ताणें चिंतलें तेंचे कडेन खांय ना, सगळ्यांनी खांय ना, खंयसरी ना, इतल्या लोकांक असाध्य. स्वामी जेजू सारता कितें आसा? आसचे केवल 5 उंडे आनी 2 मसल्यो. त्योय पाड जावन आसल्यो जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार सकाळीं जावन आयकोन येता आसतना सकाळीं सुरू जायलें जाल्यार केदाळा आदल्या दिसाचें जावंक पुरो. ते उंडे ते पाड जावन ह्या गट जावन आयिल्ले जावंक पुरो. आनी असलें काण समेत बदलावण करचो देव मुसो आनी तसो. त्या देखून पयत पुस्तकांत आमी पळयता सांजुवांच्या 2ऱ्या अध्यायांत थंयसर वायन उणें पडलें, मोरयाद पुराव्याची आसली. आनी थंयसर स्वामी जेजू आमी पळयलें जाल्यार थंयसर शुद्धाचाराच्या प्रमाणे थंयसर फातराचे 6 मांडे उदक घाल्ले थंय आसले. ते मांडे ताणें दवरले उदका खातीर. पूण सर्वेस्पर मात कार्य करूंक वायन करूंक ते 6 मांडे उपयोग करता. मोगाचे मुस्तू मुठे आमचे कडेन आसचें आमी तें निग्लेक्ट करता. खाल्यांत जाता आसले ते उदकाचे मांडे, खाली मांडे आनी खंयच प्रयोजन ना म्हणलें एका कोणशाक आसले मांडे. आनी तेच मांडे जावंक पावतात वायन करूंक स्वाम्या जेजून उपयोग केले अमोलीक बरे वॅल्युबल मांडे. तेच प्रमाणे आमी पळयता मोगाचे न्हू. जर तर जेजू आमचे बरोबर आमच्या घरा लागीं जल्मल्लो जाल्यार आमी ताका गुमान दिता उंगी, आमी ताका वळखता उंगी म्हणलें सवाल. आमच्याच घरा लागीं जाल्लो जाल्यार आमी कालें तो एक गोट्याच्यान तो आसा ताका कालें आमी वचून पळोवचें म्हूण आमी चिंता आसलें हांव. हर एकलें तें मनशा स्वभाव. आनी पयत पुस्तक असं म्हणटा सांजुवांच्या 1ल्या अध्यायान 11वें वाक्य म्हणटा, तो आपल्या मध्ये आयलो आनी ताचे सफरजन ताका घेतलो ना. आमी गुमान दिना मोगाचे न्हू, गुमान दिना. पूण एक प्रावादीण आसली सांलोकाच्या 2ऱ्या अध्यायान 32 आनी 33 वाक्य म्हणटा, थंय अन्ना नांवाची एक प्रावादिणी आसली. ती आशेर कुळयेची धू फनवेलाची. ती आतां 6 उतार प्रायर जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या लागीं जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 14 वर्सां प्राय. देवाळसून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसल्या सुमेस्त लागीं बाळका विशयन उलोवंक लागली. हांगासर आसा बरे बरे शिकल्ले, बरे जाणवंत घटमोटो व्यक्ती. आनी एका कुशीन आसा एक विधव स्त्री, खंयच जायना म्हणून एका देवाळांत रावून आसली स्त्री. आनी ही स्त्री ताका रेकॉग्नायज करता आनी म्हणटा ह्या भुरग्याच्या विशयींत सगळ्या कडेन ती सांगता. मोगाच्या न्हू आज हांवें आनी तुवें उडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत बरें समृद्धीचें जिवन जियेचें जाल्यार आमचे कडेन कितें ना म्हणल्या विशयींत गुमान दिवचें न्हय. बगर आमचे कडेन कितें आसा म्हणल्या विशयींत आमी गुमान दिवंक पळया. आमचे कडेन इल्लें जावंक पुरो. एक टॅलंट्स कितें म्हणून देवान आमकां दिल्यात. एकल्यांक एक खंडीत जावन एक देणी सर्वेस्परा देवान दिल्यात. ती देणी हांवें कशें समृद्धीवन जावं करयेत आनी हाचे वरवीं तशें समृद्धीचें जिवन जियेत. पयल्यान पयलें मनशान आपलें खंयसर गुमान रेकॉग्नायज करीचें तें करी सय.
दुसरें जें कितें आमचे कडेन आसा ताका अर्घां दिसाय देवाक. आसचें इल्लें जावंक पुरो, इल्लें आमचे कडेन आसा, पूण देवाक अर्घां दिल्ल्या वेळार चित्रण बदलता. मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता वडील सांगल्या उदाहरणांत 5,000 लोकांक ते उंडे वांटता आसतना स्वामी जेजू 6व्या अध्यायांत 311 वाक्य म्हणटा, जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो, ते सक्कळी दादोशी जेवले. आसलें ते इल्लें, तरी पूण देवान जेजून ताका देवाक अर्घां दिली. आमी इल्लें आसले कडले पुरपुरता, म्हजे कडेन इतलेशें तशें कालें आसा म्हजे कडेन म्हणून, पूण जेजू त्या इल्लें आशिल्ले कडेन देवाक अर्घां दिता आनी ते इल्लें आशिल्ले मल्टिप्लाय मुस्तू जावंक पावतात. त्या देखून कीर्तन 66 वर्सेस 4 to 6 4 वाक्य म्हणटा, सगळी पृथ्वी तुजें आराधन करता, तुका किर्तनां गायता, तुज्या मानाक किर्तनां गायता. येया आनी देवाचीं कृत्यां पळया. मनशा पासत अद्भुत ताची कारी. दर्याच्या जाग्यार ताणें सुकी धरण केली, पांयांनी ती न्हंय उतारली. ह्या पासत आमी ताजे थंय संतोशया, आपल्या पदवेन तो सदांकाल रचता. देवाक अर्घां दिसय, संतोशान किर्तन आमी गायसय. मुस्तपुटी मनशांची तोंडां बावून आसात. कित्याक आमकां किचंगी ना म्हूण बगता आनी त्या खातीर मनशांची तोंडां बावतात. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा, संतोश पावा, किर्तनां गाया आनी देवाक अर्घां दिवन तुमी आसा जाय. आनी थंयच स्वामी जेजू भोव अर्थभरीत रितीर 10 जाणां कोटकाराक नितळ केल्ल्या वेळार 6 लोकांच्या 17व्या वाक्यान म्हणटा, जेजून ताका साप दिली. सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परघ्याव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितालो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाड दनसल तुज्या भवार्थान तुका बरो केलो. आज मोगाच्यान म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं कितें आसा? कितें आसा? एकल्याक मौन रावचें देणें जावंक पुरो, सड्ड उलयना जावंक पुरो. ती थोडे फावटी मौन रावचें देणी आशिर्वादीत जावन मस्त बरेंपण त्या व्यक्ती मुखांतर जाता. थोड्यांक उलोवचें देणें आसा, त्या उलोवच्या देण्या मुखांतर जायतें बरेंपण करूंक साध्य आसा. एकल्याक सिंगींग आसूंक पुरो, एकल्याक डान्स आसूंक पुरो, एकल्याक खेळांत आसूंक पुरो, आनी एकल्याक वैज्ञानीक रितीर आसूंक पुरो. हर एकल्याक एक एक देणें आसा. त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिया. कितें आमचे लागीं आसा सर्वेस्पराक तें समर्पण, ताका आमी अर्घां दिल्ल्या वेळार थंयसर विशेश घडता. जेजूक मोरता म्हणलें अकरेचें सन्निवेश आयिल्ल्या वेळार, त्या अकरेचें निमाणें जेवणारी आमी जाल्यार रोडून बसता आसल्यां, भियेवन बसता आसल्यां, आनी कितेंगी ना ना इतल्या लोकांक करना, अशें म्हाका करनासात, इतलें बरां केलां पुरा म्हणटा आसलें. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा, सोम्या जेजून त्या निमाणें जेवणारी ताणें उंडो आनी वायन घेता आसतना अशें म्हणलें. सामातेवाच्या चॅप्टर 26 वर्स 26-27 अशें म्हणटा, ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्घां दितास तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कोड. सोम्यान अर्घां दिली. उपरांत ताणें कांस घेतली आनी देवाक अर्घां दितास तांकां ती वांटली. आज मोगाच्यान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंयच्या घडयेक अकरेची घडी आयली तरी, सोलवणेची घडी आयली जाल्यार, अकमानालिसाची घडी आयली जाल्यार थवळी आमकां अर्घां दिवंक जायत गे म्हणलें सवाल. जेजूक तें अकमानालिसाचें कुर्साचें मोरान नॅक्स्ट मोरोंक आसा. थवळी तो सर्वेस्पराक अर्घां दिता आनी मोडटा उंडो आनी जेवता.
मेल्ल्या लाजराक उठयतना थंयसर आशिल्ली मेल्ली कूड मात्र आनी तसल्या वक्ताय स्वामी जेजू सांजो आमच्या 11व्या अध्यायांत 41 वाक्यात म्हणटा तितल्यार ताणी ती शिळा काडली तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता, हांव तुजो उपकार मागता मोगाच्यान. आनी ताजे वरवीं मुखार अजाप जाता हांव हातूंत जाणाव. तिसरें आमकां गरज आसचें जावन आसा. पयल्यान रेकॉग्नायज करचें कितें आसा म्हणून, दुसऱ्यान आसल्याक देवाक अर्गां दिसय, तिसरें जें कितें आसा तें उपयोग करीचें मोगाच्यान. मुस्तुटे आमी उपयोग करना आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें आसा उपयोग केल्ल्या वेळार तातूंत मुस्तू बरेंपण जाता. सामातेवाच्या 25व्या अध्यायान 15व्या वाक्यांत आमी पळयता स्वामी जेजू त्या सक्राची ओपार दिवन थंयसर म्हणटा हर एकल्याकी ताच्या सामर्थ्य देगीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. आनी कोणें कितलें उपयोग केलें, 5 असल्यान 5 केलें, 2 असल्यान 2 केलें, एकल्यान तशें दवरलें. आनी परिणाम कितें जालें, उपयोग करनातल्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा 28व्या वाक्यांत खाणगे देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आशिल्ल्यांक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन वमतसर सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काण व्हरतलें. त्या देखून आमी केदाळे उडास दवरचें. कितें आमचे कडेन आसा. थोडे फावटी मनीस न्हिदोन आसल्यार डॉक्टर म्हणटा आनी सलाह जें म्हणटा कितें म्हळ्यार न्हिदल्या कडेन न्हिदल्यार तो डॉर्मेंट जावन ताका मुखार ताका जिवनांत जिवंक जायना. तांकां इल्लें चलयतात, मुवमेंट जायचें. तुका इल्लें बॉल आसा सोमा तें इल्लें बॉल आसल्यार तुवें उपयोग करून वचूंक जाय. आनी तशे खातीर आज मोगाच्यान हांवें तुवें निर्धार करूंक जाय म्हजे लागीं कितें आसा तें देवाक हांव अर्गां दितलो, तें हांव उपयोग करतलो आनी हाचे वरवीं हांव चड बळादीक जातलो. चवथें सांगता पवित्र पुस्तक विश्वासी मनशान जायचें. जर तर मनीस कितें आसा तातूंत तो विश्वासी ना जाल्यार मोगाच्यान तो यशस्वी जायना. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा सामातेवाच्या 24व्या अध्यायांत 45वें वाक्यांत विश्वासी आनी अविश्वासी साकरा विशयांत उल्लेख कर म्हणटा तर धन्यान आपल्या हेर साकरांची मेल काबडदेर घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांचे पोट मेजोवन दिवंक न मेळ्ळो पातयणसो आनी बुदवोन साकर म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा फाटीं येतना आपलें काम करन तो साकर बागिस्सय. सतत हांव तुमकां सांगता आपल्या सगळ्या आस्तपदगाची काबडदारी तो ताचेर सोडटलो. आज मस्त जाण आमी चिंता कित्याक म्हाका देव आनकी चड दिना. कित्याक दिना म्हळ्यार आमी देवा थंय विश्वास येना मोगाच्यान. आमकां देवाक मस्त दिलें जाल्यार जावं करून आमचे कडेन पयशे मस्त दिले जाल्यार आमी विश्वासी नासतना ते पाड सोवयांक उपयोग करचे चान्सेस आसता. इंटेग्रिटी आमचे कडेन चड आसना. त्या देखून देव दिवचें खट्ट करता. आमकां मस्त जाणवून केल्यार आमी ते जाणवय मिसयूज करचें चान्स आसा. त्या देखून देव थंयसरच नियंत्रण दवरता. जर तर जें कितें हांवान तूं आसा तें सर्वेस्पराच्या मानाक आनी गौरवाक मनीस विश्वासी जावन उपयोग करता जाल्यार देव तांकां धाराळ मापान दिता. पयत पुस्तकांत हांवें पळयलां कोणें पुरा देणी फळां तांची उपयोग केली तांकां देव चड आनी चड ती देणी फळां दिवनासलो. लोकांक कितलें चड सुवार्था परगट केली तितलें चड थंयसर अजापां घडोवन आसली. कित्याक कोणा लागीं इल्ली देणी आसात कितलीं कितलीं तो चड उपयोग करता तितलें मायटी मिराकल्स थंय जावन आसले. आज आमच्या जिवनांत आमी दृढ निर्धार करचय आमचे कडेन जें कितें आसा तें पूर्ण दवरूंक न्हय. ह्या थंयसर तें निरुपयुक्त करूंक न्हय मोगाच्यान. थंयसर निरुपयुक्त जावन थंयसर कलम म्हणचें न्हय. बगार उपयोग करया आमचे लागीं आसलें ती देणी. पंचवें आमकां कितें आसा तें उपयोग करचें मात्र न्हय
आज ते उपयोग करणं उसल्या पौंडाक आमकां जाणवाय जाय सय ना जाल्यार कितें जाता कितलें आसा तितल्यार सरवल्या कान जाता आमचें मट्ट तितल्याच लेवलार रावता मुस्तुमुटी आमी चड इम्प्रूव जायना कित्याक म्हळ्यार आमी चड आनी जाणवाय त्या विचारांत आमी आपणायना पळयत पुस्तक म्हणटा तुका एक्सलन्सी समृद्धी जायची जाल्यार तुजे कडेन आशिल्ली जाणवाय आणखीन की चड वसा जाय आनी कितलो तुका मोतीक उजवाड येता तितलें तूं जिवितांत मुखार येताय त्या देखून आमी पळयता सांत पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा देवाक आनी आमच्या सोमयाक तुमी वळखल्या वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो आमी सांगलें विश्वासी जावन आसा जाय मुस्तुमुटी आमी विश्वासी जाता देवा विशयन चड आनी चड वळखना मोगाचें न्हू कितलें आसा तितल्या समृद्धी पावता पळयत पुस्तक म्हणटा तुजी जाणवाय चड त्या देवा विशयन थंय चड आनी चड ताजे विशयन जाणा जा चड आनी चड जाणा जाल्यार इतलें तो तुका चड आनी चड दिता कशें आमी आवय बापायक आमी चड आनी चड मोगाचें जाल्ल्या कडलें आमकां चड आनी चड आमचे आवय बापाय दितात गे कशें आमच्या वावर करच्या जाग्यार आमकां चड आनी चड त्या धन्या लागीं आमी मोगाची आनी वळखून त्या मनशाक घेतल्या वेळार आमकां चड आनी चड आमकां फेवर्स दिता गे तेच प्रमाणे आमची जाणवाय आमी वाडयत वसाचे आनी पळयत पुस्तक म्हणटा थवळ सर्वेस्पर आमकां चड आनी चड कृपा ग्रेस दिवन उंचल्या पावंडाक पळयता त्या देखून परत सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायान दुसऱ्या वाक्यान म्हणटा कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जायज जाल्लें फावो तें बरी जाणा जावंक ना आमी गुत्त आसा म्हूण मुस्तन न्ही चिंतचे हर एक काकी आमकां गुत्त आसा म्हणून पळयत पुस्तक म्हणटा चड आनी चड जाणा जाया तुमी गाणा जाल्यार म्हळ्यार तुमकां कांय गुत्त ना म्हणून कोण म्हणटा म्हाका गुत्त ना म्हळ्यार आपणा बूक आसा आनी बूक आसलो जेवता कोणाक आपणा गुत्त ना म्हणजे तो चड आनी चड जाणवाय आपणयता आनी ह्या वरवीं समृद्धीच्या वाटेक पावता मोगाच्यान त्या देखून सांजुवांच्या 8व्या अध्यायान 33 वाक्यान सुमेजीचो म्हणटा तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें केदाळा सत मनीस जाणा जाता जाणवाय वाडटा सत जाणा जाता सर ताच्या समस्यातावन मनशाक सुटका मेळटा आनी तो मुखार वचूंक समृद्धीवन जावंक जाता सोवे मोगाच्यान जिबेची सकत जिबेंत कितलें तूं सकारात्मक उलयताय तितलें तूं तुका पॉजिटिवनेसार चड आनी चड मनीस समृद्धी जाता कितलें आमी नेगेटीव उलयता तितलें आमी जिवितांत पोंदा पोंदा पडटा कोणी एकलो आळे सायबा तूं अशें म्हणून आमी म्हणल्यार आमी कुठे ना सायब हांव ना म्हणटा आमचे विशयन बरें उलयतात कुठलें आमी ना म्हणटा थंयसर नकारात्मक जाता वय म्हूण स्विकार कर आमेन म्हणचें सोम्या म्हाका हे भाग फावो कर बरें उलयतात ते म्हज्या जिवितांत जावं दी म्हणून भाग फावो जावन दितात कितें आमकां करूंक आसा आमचे कडल्यान जाता आमचे कडल्यान साध्य आसा पॉजिटीव सकारात्मक उलोवंक जायते फुडें मेल्ल्या लाजराक उठयतना सोम्यान जेजू सांगना मेल्ल्या लाजरा उठ म्हूण सांगना लाज सांगलें उठ आनी भायर ये म्हूण सांगलें तेच प्रमाणे मोगाच्यान जीव आमचे उपयोग करया पॉजिटीव सकारात्मक रितीर जेजून कशें सकारात्मक मात्र उलयलो तेच प्रमाणे आमच्या जिवितांत सकारात्मक उलया अकरेक दैवीक शक्ती विशयन जेजू उल्लेख करता धर्म तेज्या कृत्यांत पयल्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आमकां समृद्धी जायची जाल्यार बळ जायचें आनी पवित्र आत्म्याची गरज आसा आनी सांजुवांच्या 15व्या अध्यायान 5वें वाक्यांत सोमिजीचो म्हणटा वय हांव दाखवल तुमी फांटे जो कोण म्हजें तें रावता आनी जाचें तें हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे वेणें तुमी कांयच करूंक शकनात दैवीक सकत मनशाक गरज आसा त्या देखून जें कितें आमी हांगा थोडो वेळ मागण्यांत करसिता मोगाच्यान तो वेस्ट न्ही खालिंगे आमी मागण्याक येना बट हो वेळ कितें करसिता दैवीक सकत मनशाक मेळटा ही दैवीक सकत आमकां उंचल्या पोंडा पावयता त्या देखून 7 संगती आमी नियाळ केल्यो पयल्यान पयलें कितें आमचे कडेन आसा ताचें गुमान आमी धरया लेट अस रेकॉग्नायज वॉट वी हॅव दुसरें देवाक अर्गां दिया कितें आमचे लागीं आसा ताका देवाक अर्गां दिवया तिसरें आशिल्लें
जें कितें आसा ती देणी फळां उपयोग करया. चवथें, सर्वेस्पराक विश्वास जावन आमी जियेया. 5वें, जाणवाय चड आनी चड आमी त्या कितें आमचे कडेन देणी आसात ती उर्जीत करचें कशें म्हणल्या भशेन जाणवाय जोडया, देवा विशीं जाणवाय जोडया. 6वें, जिवेची उतरां सकारात्मक जावं दित आमची देणी उर्जीत जावं दित. 7वें, सर्गीची सकत आमी आपणावंक आमची देणी कितें आसात ती बळादीक जावंक सर्वेस्पराची सकत मागया. आनी ह्या मुखांतर जेजूचें उतार तें कितें आज आमी वाचिल्लें, हांवूच तें दार, म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतें आसतलो, तो भायर भितर वेतलो ताका सर्वय मेळटलो. आनी पयत पुस्तक म्हणटा, हांव आयलां ताका जिवीत मेळूंक म्हूण, बरोवन तुमच्या मेळान जिवीत मेळोवन म्हूण. आज आमी मागया सर्वेस्परा लागीं, सर्वेस्परा आमकां हर एकल्यांक बरोवन ओमचें जिवीत दी, समृद्धीचें जिवीत दी, सरो समृद्धी आमकां मेळाशें कर. आमेन. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता आमकां संपूर्ण तरान तुज्या पांया मळी. आमची मोत, आमचें काळीज, आमची कूड, आमची हर एक कामां तुजे समोर दवरता सोम्या. तुज्या दैवीक काकुळतीन सोम्या, जें कितें तुज्या कुशे विरोध आमच्या जिवितांत आसा तें सर्व हुमटून काड आनी आमकां संपूर्ण तरान रुपांतर कर. तुजी ती दैवीक सकत आपणावंक, ती आमी स्वीकार करूंक आमचे थंय आसच्यो हर एक अडकळी पातकी सैब हुमटून काड सोम्या. त्या मारिफात आमी तुजो पवित्रात्म्याचो अनुभव आमच्या जिवितांत जोडूंक, पवित्रात्म्याचें मार्गदर्शन आमकां मेळोवंक जाय आसली दैवीक कृपा आमा सोमेस्तांचेर वत म्हण मागता. आमेन. समर्पण करता सोम्या, हांगासर एकठांय जाल्लें हें तेंपल तुज्या हातांत. हांगासर आमी सांगाता मेळोन मागणें म्हणटा आसतना सोम्या, तुजें दैवीक हजरपण आमचे मदेकात आसा कर. हर एकल्याची काळजां मनां जाणा आसो तूं. जें कितें कोणाक कितें गरज आसा तें सर्व फावो कर सोम्या. पिडेस्तांक बरी भलायकी, खंती दुखीन आसलेल्यांक समाधान आनी संतोष, निराशी जाल्ल्यांक बरवसो, जिवितांत कोणूच आदार ना म्हणल्यांक तुजो आदाराचो हात दिवन फुडें चलय सोम्या. हर एकल्या थंय भावार्थाचें देणें वाडय सोम्या. खंयसर दोगां वाताच्या की चड जाणां तुजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर तुजें हजरपण आसा म्हणल्यार सोम्या जेजू हांगासर आतां तुजी दैवीक सकत आमचे मदेगात वाळय आनी हर एकल्याक तुज्या आत्म्याचो अनुभव लाभासो कर म्हण मागता. हालेलुया 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 हरे रे 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 शिरी रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Yes, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Yes, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांक. सोम्या आमच्या कुटुंबांनी आसच्या हर एका सांद्याक पवित्र आत्म्याचे बळ दिवन मागण्याचो स्पिरीट दिवन चड आनी चड आत्म्याचे अभिषेक पण लाभय म्हण मागता सोम्या. दैवीक मार्गदर्शन दिवन पवित्र रक्ताचे रक्षण हर एकल्याक फावो करन संपूर्ण तरान बापाची कुशी पाळूंक आनी आमचे येवच्यो हर एक थाळण्यो
मोडणं घालणं तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाली जियोंक जाय जाल्ली दैवीक कृपा हर एकल्याक तूं फावो कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 मशेया रा 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 रा. हालेलुया 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 हालेलुया. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. मोगळा सोम्या संवसारार अशांती भरून गेल्या सोम्या सोम्या तुझे सर्गींचे समाधान हर एकल्याचेर वच सोम्या. नानांत्या कडेन जावच्या झुजा निमती जाल्सो वायट प्रभाव संपूर्ण तरान दोन काड सोम्या. हर एका राजकीय मुखेल्यांची काळजा मना परिवर्तन कर सोम्या. ताणी संवसारार समाधान स्थापन करूंक वावुरच्या बरी तांचे थंय मासा रक्ताचे काळीज रस सोम्या. दारूण जाल्ली काळजां एकामेका थंय असो द्वेष निवराय सोम्या. आनी समाधान स्थापन जावंक जाय जाल्ली दैवी कृपा हर एकल्या राजकीय मुखेल्यान थंय वतून समाधान संवसारार स्थापन कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 ला मशया रा रा री 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 हालेलुया हालेलुया ला मशकरा बरा बरा बरी रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. मोगळा सोम्या हर एक अनाथ व्यक्तीक तुझ्या हातांत समर्पण करता. आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्या हर एका पिडेस्ताक समर्पण करता. कॅन्सर एड्स तसल्या मारेकार पिडेन वळवळतेल्यांक तुझ्या हातांत समर्पण करता सोम्या. तूं वैजाचो वैज असाध्य म्हणलें तुजे कडेन ना सोम्या. हर एक साध्य करसो तुझ्या काकुळचीच्या दिश्टेन आनी तुझ्या पवित्र स्पर्शान हर एक बदलावण हाडूंक करसो जिवंत पवित्र देव तूं. तुजी दैवीक सकत कश्टांतल्या हर एकल्यांचेर निराशी जाल्ल्या व्यक्तींचेर सोम्या आतां देवय. खंय सर्ती आसल्यार सोम्या तुजो स्पर्श तांकां लाभय. तांच्या जिवितांत भरवसो उदेसो कर आनी तांणी तुजेर दिश्ट जोखून तुजे तावणेची आशिर्वादां जोडूंक जाय जाल्ले पवित्र दैवीक हजरपण तूं तांचे थंय आसा कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हरे रे 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 रा 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 शे रा 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 हालेलुया मशया रा 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 रा
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेसूच्या रक्तान जेसूच्या रक्तान सैतान कांते लागता हालेलुया जेसूच्या रक्तान जेसूच्या रक्तान सैतान सैपोन गावता जेसूच्या रक्तान आमच्या ओका सांगोण आमका आडांक सत्ता जेसू जेसू जेसूच्या रक्तान सैतानचे सावण आसता मोकळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या आमच्या जिवितांत आसचे हर एक अडकळी समस्ये ताळण्यो पिडाशिडा तशेंच आमचे थंय आसचे आंतरीक घाई सोम्या जेजू आमचे थंय आसचे कठोर मन ना बोगसणेचो स्पिरीट आमचे थंय आसचे हर एक पातकी सैम आमचे थंय आसचे आर्थिक संकश्ट कुटुंबांत आसचे मनस्ताप नानांत्या कारणां खातीर नानांत्या व्यक्ती मध्ये आसचो द्वेष सोम्या सर्व समर्पण करता कित्याक तुजे लागीं येवंक हें सर्व अडकळ जावन आसा सोम्या ते संपूर्ण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांतले हुमटून काड आनी तुजे समाधानाचे संतोषाचे शांतीचे पवित्र देण्या फळांनी भरलेले जिवीत जियोंक तूं आमा समेस्तांक आशिर्वादसी म्हण मागता हांव Hallelujah, hallelujah, hare de 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 de, hare de de da na mashe ya ra 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 ra, hallelujah, la masha kara bari ya ra, hare de 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 de, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ हात आमचे जोडया दोळे आमचे दाबया ह्या घडी आमच्या काळजांतले हर एक चिंतना हर एक स्वप्नां सोम्या मुखार आमी दवरया सोम्या मुखार दिंब्यांनी आसची आमी आमचेच खातीर आमी मागया बऱ्या गवळ्याच्या लक्षणांतय आमचे दिश्ट आमी व्हरता आसतना ह्या समाजेंत आमी त्या बऱ्या गवळ्याक आदर्श जावन जियोंक आसा आमच्या कुटुंबाचो वडील जावन कुटुंबाच्या जबाबदारेचे व्यक्ती जावन पवित्र सभेचे सांदे जावन आमकां हर एकल्यांक बऱ्या गवळ्याची लक्षणां जंय खंय आमी आसा ते जियोंक आमकां आदार गरज आसा युकरिस्तांतलो सोमी आमकां हर एकल्यांक गरज आसा ते शाणेपण गरज आसा ते पवित्र आत्म्याचे महात्म्या जपनातलेली बेसांवां गरज आसा ते सगळें बरेंपण ताचे तान फावो जावं दी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सडीत आनी सडीत त्याच सामक्या सोमयाची बऱ्या गवळ्याचे ते जतने काल आमी वागोवंक आनी आमच्या जिवितांत जंय खंय आमी आसा त्या सन्निवेशांत आमच्या संगत आसलेल्या हर एका व्यक्तीक त्या बऱ्या गवळ्याचे तो अनुभव आमी दिवंक
सोम्या तूं आमकां ह्या घडये तुज्या कृपेन आनी सक्तेन भर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता. सोम्या गोड्या मोच्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी काणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका. देव आपोवण्याचो आयतार आमी आचरण करता आसतना प्रस्तुत काळार गरज आसा ते देव आपोवण्याचे भी जायत्या युवतींच्या काळजांनी तुवें आपोवणें दिल्लें वावराडी थोडेच आसात. त्या वावराड्याची गरज पवित्र सभेक गरज आसा. विशेष करून भारताच्या कोनशांनी मिशनरी जावन वावरूंक सोम्याच्या सेवेंत समर्पित जिवीत जियोंक गरज आसा. त्या युवा जनांक सोम्या तूंच आपोवणें दी. आनी ज्या कोणाक हे देवाचें आपोवणें लाभलां तुज्या आदर्शाकाल बऱ्या गवळ्याच्या आदर्शाकाल जियोंक गरज आसा ते सगळे सकत तांकां आनी विशेष करून सर्व याजकांक धर्मिकांक आनी सेमिनरिस्तांक तूं फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं परतून मागता. सोम्या गोड्या मोच्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी काणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका. दवेची आनी पीयूसीच्या भुरग्यांचे फलितांश येवन मुखल्या तांच्या योजनाक तांणी तांच्या शिकपा जिविताक योजन घालता आसतना तांचे सांगता तूं राव. प्रत्येक करून बरी विंसवण तांणी करूंक आनी हाचे मरिफात बऱ्या फुडाराच्या वाटेन तांणी सोमकोंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर. तांच्या शिकपाचेर जैत तूं घाल. तांच्या आवय बापायक तूं आशिर्वादीत कर आनी तांच्या मुखल्या वावरांत तांच्या शिकपा जिवितांत सोम्या तूं तांकां आदार आनी कृपा फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं परतून मागता. बसो सरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत तळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी मोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी मोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया. Jedia ora sacramenta sustan ma purvigliatia rupa bona navioriti adaria solo bavartaci bolivia Săsei papa tășin sputav ulasani stutisa podri maima săsna săsna eka stalian hărsitau Duca dogaincha spirita samasami navarta. Amen. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय
तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो चेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.